सरकारान काडिल्ल्यो टॅक्सी एग्रिगेटर गायडलायन्स आतां दुरुस्त केल्या उपरांतूय ताका गोंयच्या पायलटांचो आक्षेप. ह्यो गायडलायन्स गोंयच्या पायलटांक धोक्याच्यो ठरतल्यो म्हूण गोवा मोटरसायकल टॅक्सी रायडर्स संघटनेचो अध्यक्ष उलयलो. सरकारान हाचेर परत एकदां विचार करपाची गरज तांणी उक्तायली. सो ते जर करीत जर जाय जाल्यार पायलटांचो वेवसाय धोक्यात येतलो आनी लोकांक कितली बरी सर्वीस मेळटली ती आमकां खबर ना. तर सरकारान हाचेर विचार करपाक जाय. जो गोवा सरकार म्हणटा स्वयंपूर्ण गोवा, आतां ह्या स्वयंपूर्ण गोव्या भितर पायलट खंय बसता तो आजून तरी म्हाका खंय दिसूंक ना. एग्रिगेटर ॲपा वरवीं प्रायव्हेट कंपनींक फायदो जातलो. पारंपारीक पायलटांचें मात लुकसाण जातलें. वाहतुकांच्या सेफ्टीचो रिस्कूय वाडटलो म्हूण अध्यक्षान सांगलें. हे टू व्हिलर जर कोणूय घेवन भोंवंक लागले ताका बेस कितें आसलें, ताका बेस म्हणजे तें कांयच ना. पारंपारीक पायलट आहा ताका तेजो पायलट कांयच फायदो जावचो ना. ह्यो ज्यो कंपनी आहा, कंपनी आतां तो सेफ्टीक दिवपाक असो येवना. सेफ कंपनी आतां तो बिझनेस करपाक येता. संघटनेन खंय सरकाराक कांय मागण्यो घातिल्ल्यो. ॲप हाडच्या बदला ह्यो मागण्यो सरकारान पुराय करच्यो म्हूण संघटनेच्या अध्यक्षान सुचयलें. पयलीं जे आमी सुविधा निर्माण केल्ल्यो त्यो सुविधा सध्या बंद पडलेल्यो. 2017-18 पासून बंद आसा. त्यो पयलीं चालू करच्यो. येत्या विधानसभेत हेचेर विचार जावचो अशी मागणी केल्ली मुख्यमंत्र्या कडेन केल्ली आसा. सरकाराक निवेदनां दिल्लीं आसा आमी तें सगळें दिल्लीं आसा आनी प्रत्येक बजेटाच्या वेळार हांव तो हें दिता आनी ह्या वेळार दिल्लीं आसा. पयलीं म्हणजे मोटरसायकल टॅक्सी स्टँड जे हांवें नोटिफाय करून घेतले ऑल ओव्हर गोवा 64 स्टँड. तेजे सायनबोर्ड लायल्ले आसा, तेजी कॅपेसिटी केल्ली आसा आनी आमी ती स्टॉप करपाक केल्ली. दुसरें म्हणजे कितें आमची जी स्कीम जी आमची स्टेटमेंट करून घेतलेल्यो मोटरसायकल पायलट जर एक्सिडेंट जावन ऑन द स्पॉट गेलो जाल्यार ताका आमची जी जीवनदायिनी स्कीम आसा ताका 3 लाखाचे बेनिफीट आसा. ती गेल्या 17-18 पासून बंद आसा. ती चालू करची. प्रुडंटा खातीर चेतन गवस.